पळय काय बरें दिसता. एके वाटेन लायला आयलायनर आणि तेवटेच कोणाक बापायक सोडला. वा 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 फुल पॉवर केलो, काबार पाडलो पाटल्यान. हाय गाईज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशा आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गाईज, आमकां आयज सकाळ सकाळी वयचें पडलें पुलीस स्टेशनार, कित्याक की ही टेनंट फॉर्मां आसा ती भरपाक जाय म्हणून. सो गाईज, आतां आमी वयता पुलीस स्टेशनार. मागीर फुडलो प्लॅन बेस्ट आहा, तुम्ही व्हिडिओ पळयत रावात, मागीर तुमकां कळटलें. सो गायज, आम्ही आता पुलीस स्टेशनार बी फॉर्मां बिमा दिल्लेली आसा आणि थंयसर खूप म्हणजे खूप लोक आसलो, कळ्ळें तुमकां. आणि आमकां मातसो टायम लागलो आणि आता आमी वयता घरा कडेन. गायज, पळय हांव आतां टेलरा कडेन येयला. ही पॅन्टीची लेंथ न्हू म्हाका लांब जाताली, ती सकयल्यान कट करपाक. पळय कितली कट केली ती पॅन्ट माझी, बेगिना जाल्या पुरो. सो गायज, आमी भायर सरपाचीच आसली आणि म्हाका याद येयली की अरे म्हाजे कडेन तर हे नेवी पॅन्ट आहा ती ऑल्टरूच करूंक ना, केन्ना म्हणून घालतले. त्या खातीर हांवें कितें केलें सांग, फटाफट म्हाजी पॅन्ट घेतली आणि हांव सारकें धांवत धांवत टेलरा कडेन येयलें. पळयात तुमी, मातशी खूब म्हाका खरज मारता. आणि गायज, तुमकां एक सांगूंक, ही पॅन्ट सकयल्यान फक्त कटिंग करपाक हे टेलरान म्हारग्यान कितले घेतले ते 70 रुपया, 70 रुपीज. आणि त्या दुसरे कडेन वयशीत न्हू जाल्यार फूल ऑल्टर जातली आसली. आतां सांगात तुमी, पळयात 70 रुपया एका सकयल्यान कटिंग करून फक्त मशीन मारपाक. आणि त्यात आतां म्हापसा बी वचात जावं आनी कोणा कडेन जाल्यार 70 रुपीजान फूल टॉप ऑल्टर जाता, फूल पॅन्ट ऑल्टर जाता, म्हणजे सायडींतल्यान स्टिचीस बी करून. कितलो म्हारग पयल्यात न्हू. तुम्ही बी हांगासर येवंक सोदता हे टेलरा कडेन बी न्हू जाल्यार प्लीज हांगासर येवं नाका. आमची गोंयकारां हांगासर कितली शिवतात आनी बऱ्या बऱ्या रेटीन. हांव हरशीं म्हणून तेंचेच कडेन शिवपाक वयता, पण कितें करया, आयज म्हाका सारकें अर्जंट आसलें, त्या खातीर म्हाका धांवत धांवत हेजेच कडेन येवचें पडलें. पण नेक्स्ट टायम हांव हेजे कडेन केन्नाच येवचें ना. सो गायज, फायनली आमी पुलीस स्टेशना वयल्यान घरा कडेन येयल्लेली आसा. आणि आमी घरा कडेन येताच आमकां येयलें कॉलेब्रेशन. खंयसर कितें तें खबर ना, आतां वचोन कळटलें आमकां. आनी हो पळय पात्रांव गाडी लायता काय गाडी धुता कांयच कळना, ओदोवच्यान गाडयेत वांगडा कितें तरी करता. आतां फटाफट भायर सरता आमी. सो हाक तू आता येयला खंयसर? विंटेज रेस्टॉरंटान येयला. ते दोळो दाखय, पळय सारको दाखय, हेवटेन दाखय मगो, तेवटेन बापूय आहा कोण, हेवटेन दाखय मगो. पळय एके वाटेन लायला आयलायनर आणि तेवटेच कोणाक बापायक सोडला. ऑर्डर मारला लायम सोडा म्हणला पळय, काय बरें मडक्यान दिला पळय तेंच्यांनी, मडकेन घालून दिला पळय लायम सोडा. काय बया सॉलिड उडयला पळय तेंच्यांनी रेस्टॉरंट सारकें फूल पॉवर. ही आतां पळय कितली ओल्ड सायकल, तेका पळय डायनोमो बीन आहा पळय. पेडल मारलेले, पेडल मारले न्हू काय ती फाटी टेल लायट चलताली, ती हेडलायट जळटाली. टोटल डिफरंट पळय. आनी तेवटेन पळय काय बरी आहा, कोणाची फेवरेट गाडी जाल्यार सांगात आहा. HD पळय, HD फूल पॉवर सारकी विंटेज बायक, विंटेज नांवूच विंटेज रेस्टॉरंट हेजें. काय बरें आसा. हे पळय टिश्यू घालपाक पळय काय बरें दवरला सायकल. अवी, आतां सायकलीक डायनामो आहा पळय, तशें तुज्या एरोक्साक लावया, मॉडिफिकेशन जातलें. तू ल्हान दी हा. ते खंय गावतले डायनामो? हेजे गुंडूच्या रिक्षेन गावतले. लावया, आपशीत मागीर चार्ज जातली. डबो रावता जाणा तेजे कडेन मेळटले. हेडलायट बी चार्ज जातली, बरी नेट्टान पेट्टली. हय हय उकल दिसता तो.
कितें करता सोरो तो बरें लागलें. ये रोमॅन्सियाचे फेवरेट ही. सो गायज आयज आमी येयल्लेली आसा विंटेज रेस्टॉरंटान पेडण्या. सो तुमकां मागीर दाखयता कितें ऑर्डर मारला पळय तें आमी फूल पावर सारकें न्हू. हय. कितें मारला आमी ऑर्डर जेवणाचो पाटलो. जेवणाचो पाटलो. काटलो पाटलो. कुटनींग आरे गो पाटलो पळय ना जाल्यार. जेवणाचो पाटलो मारला आतां केदो व्हडलो पाटलो आतां देव व्हडा आमी आहा येदी दोगां. सो गायज पळयात काय बरें माउथ वॉटरिंग थाली येयल्लेली आसा सारकी पाटलो म्हणटा पळय तो. आनी आतां लेट्स सी हे सगळें आमच्या पोटान वयता काय आमी सांडटा पळय तें. आनी तुमकां खबर आसा जेवण केन्ना सांडपाचें न्हू पळय तें सारकें न्हू. थोड्यांक तेंय बाबड्यांक मेळना. सो गायज हे पळयात येयल्लो आसा पाटलो. आतां पाटल्यान कितें कितें साठलो पाटलो कितें कितें आहा तें पळय कितें कितें आहा गो पाटल्यान. कितें कितें आहा येदो व्हडलो खावपाक जाय. आवय आवय तूं येदो व्हडलो पात्रांव मुगो पळय कितलो व्हडलो आहा तो पाटलो. सो गायज काय बरो न्हू हेंच्यांनी पळय हें दिल्लो आसा पळय चोणाक पळयात. आनी हांगासर बेस्ट आसा हां जेवण खरोच टेस्ट बरो आहा जाणा गो. ट्राय करता. चड बरो आसा चोणाकाचो टेस्ट चड बरो आहा. सो गायज हांवें घेतलें सुंगटाची कडी शीत आनी हे शिपयो आनी हे बाकीचे आहा ते हांव मागीर लास्टाक खातले. हे पळय मुगो हय सॅलेड तुजें फेवरेट. आनी हे पळय लेफो हवे. सो गायज तुमकां खरें सांगू हांवें आयज पर्यंत केन्ना तेंडले खावंक ना. तेंडल्याचे पिकल इतले पावरफूल आहा जाणा. हे पळय तेंडल्याचे पिकल आनी हेजो टेस्ट इतलो पावरफूल आसा जाणा लवली टेस्ट सारको. हे पळय तेंडल्याचे हवी हे तेंडल्याचे पिकल म्हाका दी मरे एकटोच कितें खाताय. दी रे हवी. आनी तेंचे दिवपाची पद्दत पळय काय बरी आहा. सो गायज हे पळय येदो व्हडलो पाटलो आतां कशें कितें खावप कांयच कळना न्हू. तुका खबर आसा कितल्या भाशेचे लोणचे पळयात. हे तेंडलेचे हे कसले तोराचे दिसता. हय आनी हे आनी कसले खबर ना. खूब तरेचे लोणचे आसा आनी हांवें घेतला पळय पापड टणटणीत सारको. आनी सगळ्या पिकलांचो टेस्ट अलग अलग बेस्ट सारको यम्मी. वा 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 फूल पावर केलो काबार पाडलो. पाटल्यान फक्त उरला फक्त लोणचे बाकीचे सगळे पोटात. आनी भेंड्याची भाजी ती काय म्हाज्या गळ्यान वचना. तिसऱ्यो बिसऱ्यो सारक्यो साफ करून दवरले आमी. आनी हेतून पळयात आं तुमकां कितें दाखयता पळय सोल करी पळय काय बरी वा म्हाका आवडना मात. हे पळय फूल पावर न्हू आं. आनी पळय गाडी बिडी पळय त्या वाटेन पळय गाडी आसा विंटेज बायक आसा पळय HD आसता HD 250 पळय. आनी हांगासर पळय सायकल आहा पळय विंटेज ही कशी वळखोंक कळटा जाणा बिकॉज ऑफ दॅट मदले पळय तेका 2 रॉड आसा पळय हे. ही ओल्ड न्हू जाल्यार तेका 2 रॉड आसता आनी मातशी ओल्ड म्हणजे जर 2007 बीन जाल्यार तेका 1 रॉड आसता. सो तेका 2 आहा ते पळय. अभी आयक तरी आमी तुजी गाडी विंटेज करया सगळे लोक पळयत रावतले तेका 2 रॉड घालया. त्या परस एक काम करया मग तेका त्या परस एक काम करया गाडयेक आई बाबाचो आशीर्वाद म्हणून एक स्टिकर मार पुरो जालें. तेका 2 रॉड विंटेज जातली. अरे 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 पाटलो खंय गेलो गो. पाटलो आयलो न्हू. पाटलो आमच्या पोटान गेलो. काबार कर बरोबर. तेका म्हणटा आईस्क्रीम पळया. टॉर्नेडो दाखयता तुमकां पळय आं. फूल पावर सारकी न्हू कास्ताच दिसता न्हू. बरी दिसता. कितें खाताय वाघ तूं धुवर खाताय मगो तूं धुवर खाताय मगो धुवर. कास्ताच सारको टेस्ट पळय आसतलो हेजो सॉलिड आसतलो टेस्ट. आवय कितें आहा भितर. जाणा कितें आहा तें.
हेच सुटला कितें ते आग कितें जालें आता हांव होममेड पान मसाला आईस्क्रीम खाता. काम गो तर बोवाळ घेवपाक पारता यम्मी. हॅलो माय मोटोहॉलिक पीपल. पळयात गाडी HD क्लासिक 350 वन ऑफ इट्स काइंड सारकी. आनी ही सायकल पळयात लॅम्ब्रेटा कोणाक आवडटा कॉमेंट करून सांगा. लॅम्ब्रेटात मरे ती नॉट शुअर हां. आनी हे पळयात हांगासर विंटेज पळय सगळे आयर्न कॅमराज टॅलिफोन खूब कितें कितें आहा पळय. असले आमच्या एलिस्टराक खूब लायक. पळयात काय बरें तेंच्यांनी पेंटींग आनी खूब कितें कितें केलां पळय. ही पळय चेतक पळय काय बरी आसा ती. चड बरी आहा पळय वेस्पा. अपाय ब्रिज. सो गायज आमचे जेवण खाण जाल्लेले आसा आनी आमी आतां वयता पारशा. मातशें अभिचें कितें तरी काम आसा खंय त्या खातीर. ये मज्जा व्हडलो रावंड आयज म्हाका. काय बरें केलां पळय तेणी. फूल पावर सारकें बरो दिसता पळय युट्यूबाचो लोगो बीन क्यूट सारको. काय बरें केलां पळय फूल पावर. काम ते काम आं लवली सारकें. हांवें चिंतलेलें वायट बरें दिसना आसलें फाटल्यान. ब्लॅक पळय काय बरें दिसता पळोवपाक. पळय ह्या भाऊन केला गुरू ग्राफिक्स. पळय काय बरें दिसता. कोणाक येवपाक बीन जाय जाल्यार गुरू ग्राफिक्स आं. पारशा म्हणटात पळय बरें पडटा बघूया. पारशा पडटा सारकें. तुमकां मागीर हांव डिटेल्स घालता लोकेशन चॅक करा मागीर. आतांच दिसता आं. चलो जालें थँक्यू स्टार्ट. सो गायज आमचें काम बी जाल्लेलें आसा. आमी बरो आयज पोट भरून लंच बी केलो आनी आतां आमी पावल्या घरा पावता म्हणसर आमकां कितली 5:30 जाल्लेली आसा. आनी तुमी वयर पळोवंक शकता की आयज पावस पडपाची शक्यता आहा. राहुल पावस पडेगा या नाही? पडटलो पाऊस. पडटलो हा शुअर तू? हा. पळय गडगाडो. आम्ही आज ट्युशन असलो न्हू तेन्ना असून आवाज येता गडगड गडगड. हय न्हू. तू ट्युशनाक गेल्ले का भंग मारून भोंवपाक गेल्लो रे? हा ना ट्युशनाक गेलो मागीर सायकल थंय दरला. तू ट्युशनाक वचोंक ना. आतां पळय तुजो सर यो व्हिडिओ पळयतलो. मागीर ट्युशनाक गेलो. तुजो सर यो व्हिडिओ पळयतलो आनी पळयत जाल्यार तो कितें म्हणटलो अरे राहुल आयज ट्युशनाकूच येवंक ना. मागीर कितें करतलो? सरा खबर आज ट्युशनाक गेलो. कितल्यांक सुटलाय तू ट्युशनाचो? आता मातशें बघत जालें मागीर थंय गेलो क्लबा कडेन. क्लबा कडेन कित्याक? कितें काम आसली पबजी करपाक. हां ओके. सो गाईज म्हाजो बोर्ड येयल्लो आसा पळय मस्तीखोर गोवन्स. फूल पावर ब्लू कलराच्या बॅकग्रावंडाचेर पळय काय बरो दिसता न्हू. आतां हो पेटलो काय आनीक बरो दिसतलो ग्लो जातलो. आनी हो युट्यूबाचो लोगो पळय चड बरें केला तेणें. काम नंबर 1 आनी कोणी केला पळय तो मनीसूय नंबर 1 बाबडो बेस्ट. ओके सो आमचो पळय मस्तीखोर गोवन्स लोगो बेडरूमान पळय कितलो ब्रायट आनी काय बरो दिसता पळय. आनी बरी केल्या पळय तेणी. बॅकग्रावंड ब्लॅक दवरला आनी लुक्स परफेक्ट. कास्ताच दिसता न्हू. आमी पावलेली आसा घरा कडेन आनी येस आयज आमकां येयल्लेलें कोलॅबरेशन विंटेज रेस्टॉरंटा कडल्यान आनी तें जावन आसा पेरनेम न्हू आं. नाल्यार हमारे बस में कहा इतनी बड़ी थाली खाना सारकें. सो आमकां आयज कोलॅबरेट केल्लो कितें म्हणटा तें रेस्टॉरंटान आनी आयज आमकां फ्री मील मेळलेलें आसा. इट वॉज अमेझींग. पोट भरून जेयले आमी न्हू आं. यम्मी आसले. आनी कितें थाली असली वाव अमेझींग थाली सारकी. येदो व्हडलो पाटलो सारको. हांवें सगळो हेणी खाल्ला हांवें काय खावंक ना. तू पिकल खावंक ना? हांवें पिकल खाल्ला. वय तेंडली म्हाका हरशी हेट पण तेंडल्याचे पिकल हा कितले पावरफूल आसले जाणा. अमेझींग. आनी आयज आमचो बॅकग्रावंड कसो दिसता कॉमेंट करून सांगा. बॅकग्रावंडा फाटल्यान आहा आमचो निऑन लोगो. निऑन बोर्ड केला तेजेर बरयला मस्तीखोर गोवन्स आनी यूट्यूब लोगो आसा. बरें दिसता न्हू क्यूट सारको. सो हो केल्लो आसा गुरू ग्राफिक्स पारशे.
पारशा कोण रावता व्हिडिओ पळयता म्हाजी जाल्यार हो हांवें बोर्ड केल्लो आसा पारशा गुरू ग्राफिक्स. येस, आनी मेन म्हणटा ते हांव थंयसरल्यान येता आसतना म्हाज्या सबस्क्रायबरांनी खंय वाटेर म्हाका पळयल्लो खंय, पूण फास्ट आसलो म्हणून हॅलो करूंक पावूंक ना दिसता. सो सॉरी. नेक्स्ट टायम केन्ना मेळत जाल्यार म्हाका हॅलो करा, हांव रावता आनी तुमकां मेळटा न्हू. हय. आमी उलयतात तुमचे कडेन, टेन्शन ना. आनी येस, आयचो तुमकां व्हिडिओ आमचो आवडला आसतलो न्हू. आवडला जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा. आनी मेन म्हणटा ते जाता तितले चेडवांनी सेफ रावपाक शिका. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नाव डेज. खूब 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 केसी, फालतूर केसी आयकपाक येता. हेणी हात घातलो, तेणी हात घातलो, मॉलेस्टेशन, रेप, हे तेच चल्लां गोंयान. आणि म्हाका तर बाबा स्लीवलेस कपडे, शॉर्ट पॅन्ट बी घालपाक खूप आवडटा. तरी पूण न्हू आमी आतां कितें करता सांग, रातची भायर बी सरता न्हू जाल्यार स्लीवलेस कपडे बी घालिना. आमी कितें करता, मातशें अवॉयड करता. आनी ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग गायज, तुजो बॉयफ्रेंड जावं, आवय बापूय कोणूय जावं, चेडवांक न्हू केन्नाच कसले कपडे घालपाक आडोवपाक जायना. दे हॅव फूल कितें म्हणटा ते रायट आपणाक जाय ते कपडे घालपाक. कळ्ळें तुमकां कितें म्हणूंक सोदता पळय ते, जाय ते कपडे घालपाक चेडवांक रायट आसा, कसले जाय तसले. आनी बॉयफ्रेंड थोड्यांचे आसता, हें घाल नाका, तें घाल नाका, हांगा वचो नाका, थंय वचो नाका, हें खावं नाका, तशें करूं नाका. ते सारके फालतूपणां. मातशें फुडें येता. सो ती मातशी फालतूपणां, ती फालतूपणां न्हू बरी न्हू, चडूय करूंक जायना मनशा कडेन. नाल्यार चेडवांचें न्हू अशें जाता, खंयच्या झेलीन रावलेल्या भशेन यू नो, हें नाका, तें नाका, हो नाका, तो नाका, अशें नाका, तशें नाका, हें घाल नाका, तें घाल नाका. सारकें ती फालतूपणां, फत्तूपणां. अरे चेडवाच्या आवय बापायन केन्ना चेडवाक आडोवंक ना की बाबा हें घालूं नाका, हें घातला तें तूं कित्याक घालता अशें केन्ना म्हणूंकूच ना. जाल्यार तुमी कोणूच न्हू, हांव पासून कोणूच न्हू कोणाक आडोवपाक. चेडवांनी जाता तितले प्रमाणात जाय तसले कपडे घालचे. म्हाजें जालें तें म्हणणें. तुका कितें म्हणटाय तूं? फक्त आतां आमकां भिवून रावचें पडटा बिकॉज ऑफ घाटी मामास न्हू रे हवे. हय सारकें तें. मनोज परब म्हणटा पळय तो सारकें करता. मायग्रंट्स घाटी आहा पळय तेंकां काडून भायर मारता. आनी एके वाटेन तुमी पळोवंक वचत जाल्यार मायग्रंट्स ते तर गोंयान ना जाल्यार लोकांचे तुमकां खबर आसा, कोणाक लेबर जाय, कोणाक बिल्डींग बांदपाक लेबर बीन जाय जाल्यार आमचे तुका घाटी मामाच सारके जिंदाबाद. आनी आमचे गोंयचे कोण फुडें सरानात तें तुमकां खबर आहा. दोनूय वाटेन इक्वल प्रॉब्लम आसा. पूण कितें आहा, हे मात जे आसा खबर आसा, थरकी लोक थोडे चेडवां फाटल्यान पडलेले आसता, तेंचे कडल्यान 10 पावलां पयस रावपाची. आनी येस, कालचो आमचो व्हिडिओ कुकिंग ब्लॉग तुमकां आवडला आसतलो न्हू. आवडला जाल्यार परत वचा त्या चॅनलाचेर आनी कमेंट मार, त्या व्हिडिओचेर वचा आनी जाय भरपूर प्रमाणान कमेंट मारा की तुमकां नेक्स्ट कुकिंग ब्लॉग कितें जाय पळय तो. कुकिंग ब्लॉग काय आमी एवरीडे करिना. चुकोन मनाक मारलो जाल्यार केलो. आनी एक आमचो प्री कुकिंग ब्लॉग केल्लोच आसा. आतां तो केन्ना घालपाचो तें लेट्स सी, पळोवया आतां केन्ना पळय तें. आनी येस, कालच्या ब्लॉगान तुमकां सांगलेलें आमी न्हू, आमी वयता लेह लदाख. लेह लदाख वयता आमी दोगांय, सोलो ट्रीप करूंक सोदता. दोज हू आर इंटरेस्टेड हू कॅन जॉयन अस देन प्लीज जॉयन अस. इट वील बी अमेझींग, थ्रिलर, एडवेंचर. चड बरें आहा थंय. आनी थंडी खूब आहा, सो मेक शुअर कोणाक थंडी सूट जाता तेंच्यांनी येवपाचें आमच्या वांगडा. येवपाक सोदता जाल्यार. सो आय डोंट नो वेन केन्ना तें म्हाका खबर ना. पूण येस, डेफिनेटली हांव न्हू वयपाचो आसा. सो हांव तुमकां इन माय अपकमींग ब्लॉग्स न्हू तुमकां सांगता कशें कितें पळय तें. आनी आयचो आमचो सेटअप कसो आसलो तो कमेंट करून सांगा. कितें चेंजीस करपाक जाय बीन जाल्यार कमेंट करून आमकां सांगा. ओके, सो गायज, आमची व्हिडिओ आवडल्या जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा. कमेंट करा आनी सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नेवी व्हिडिओन. टिल देन गुड नाईट. गुड नाईट, बाय बाय. See you. गरमी जाता. अंडरग्राउंड आहा न्हू घरे भितन. आनी हे पळय कसली गरमी जाता पळय ती फोकस पडटा पळय, ती हीट मारता सारकी. चला, बाय बाय. बाय बाय. तेच कर.